So what is important is that we need to understand that this selection of candidates have to be routed through Staff Selection Commission, and there should not be any kind of jugglery jugaad which we did during election time, where we bypass staff selection and try to take control of these selection procedures. ना म्हाका स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या आत येता आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना फाटले दोन म्हत्वाचे उद्देश आशिल्ले. एक ती रिक्रुटमेंट पारदर्शक रितीन जावची, ट्रान्सपरंटली जावची. दुसरी आमी एकाच पोस्टा खातीर दर डिपार्टमेंटांतल्यान वेगवेगळे तरेची रिक्रुटमेंट्स करतात. मागीर एक LDCचो जर पोस्ट आसा आनी गरज आमचे कडेन इतली पोस्टांची आसा आनी आमचे रिक्रुटमेंट तुगेली गरजेच्या भायर वता. सो जे जिनेरीक पोस्ट असतात त्या जिनेरीक पोस्टाक बाबा कितली रिक्वायरमेंट आसा सगळ्या खात्यांनी, ती रिक्वायरमेंट एक कडेन हाडपाची आनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट समजून घेवन सद्याची एक्झिस्टींग स्ट्रेंथ समजून घेवन ताचेर खरेंच आमकां गरज आसा काय ना हाचेर विचार जावन मागीर त्या प्रमाणे भरती करप हो दुसरो म्हत्वाचो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो उद्देश आशिल्लो. तो काडून इलेक्शना पयलीं गुड्ड्याक मारलो. किशोर हें कित्याक जालें आनी आज जेन्ना आमी इलेक्शना उपरांत परत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडया, परत तातूंतल्यान भरती करया म्हणटा, हें कितले दीस चलतलें? एक प्रमोद आमकां समजून घेवंक जाय की नोकर भरती होच इलेक्शनाक जिखपाचो एक फंडा अशें आज स्पश्ट जाल्लेलें आहा. बाकी तूं तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो त्या गांवान कितलो विकास केला हेचें कोणाक कांयच पडलेलें ना. तूं म्हाका नोकरी दिता काय ना ह्याच विशयाचेर इलेक्शनां लढली वयता. नोकरी न्ही, सरकारी नोकरी. हय, सरकारी नोकरी. आनी ह्याच विशयाचेर सगळीं इलेक्शनां आनी ह्याच विशयाचेर म्हणजे कशें आहा, तेका एकदां नोकरेक लायलो काय तेचें आयुश्य घडलें अशी नेमकी परिस्थिती जाता. आतां तूं वदळ म्हटलें की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना प्रमाणे जर प्लॅनिंग केलें आनी तशा पद्दतीन जर सरकाराची भरती जाली जाल्यार ताका अर्थ आहा. दुसरी गजाल आनी एक तुका सांगता इंट्रस्टींग की सरकारी नोकरी जेन्ना एखाद्या मनशाक मेळटा तेका त्या खात्याचो कांय एक अनुभव नासता, पूण तो डायरेक्ट जॉईन जाता तो ताका डायरेक्ट पगार सुरू जाता. म्हणजे जाका कामाचोच अनुभव ना, जवळ जवळ 2-5 वर्सां तो कामूच शिकता पूण ताका फूल पगार मेळटा. खंयच्याच प्रायवेट सेक्टरान तशें नासता. प्रायवेट सेक्टरान तूं येयलो, तूं पयलीं वेवस्थीत ते शिकलो, 6 म्हयन्याचो प्रोबेशन पिरियड केलो, तूं जेन्ना काम करपाक लागता तेन्ना तुका वेवस्थीत पगार मेळटा. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना मनोहर पर्रीकरान हें काडलेली रोजगार पूर्व योजना काडलेली तीच सारकी आसली. आतां सुद्दां सिलेक्शन जाल्या उपरांत 6 मंथ ट्रेनिंग जिपार्डा मार्फत करपाची गरज आसा. जेन्ना जिपार्ड सर्टिफाय करतलो की येस दीस स्टाफ इज एलिजिबल नाव टू वर्क इन दॅट डिपार्टमेंट, देन ओन्ली हीज फूल सॅलरी हॅज टू स्टार्ट. अरे म्हणजे आयते तुम्ही लोकांच्या पैशाची तुम्ही तुमच्या मनशांक कार्यकर्त्यांक हाडटल्याक भरतल्यात आनी तेंची आनी पैसो कोणाचो? हो आमच्या सर्वसामान्य लोकांचो पैसो. यू एग्री विथ दिस? सामकें. कारण एक गजाल आसा, हा मुद्दो काडटा तो फक्त स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो दोन हातूंतल्यान. एक एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितें, करेक्ट, एक्झिस्टींग स्ट्रेंथ कितें, ते सगळे आनी खरेंच भरती करपाची गरज आसा काय कितें. आनी एकदां आमकां गरज जर कळ्ळी जाल्यार ताजे उपरांत ती ट्रान्सपरंटली जावपाक जाय हो दुसरो मुद्दो. येस, गो हेड. पण सगळ्या गोष्टींची हे पर्रीकरान तरतूद करून दवरल्या. देन तेन्नाचो पर्सनल एडिशनल सेक्रेटरी आतांचो IAS जो GPSCचो सेक्रेटरी जो आसा हितेंद्र मराळकर तेणी आनी मनोहर पर्रीकर ह्या दोगांच्या तकलेंतल्यान ती एक स्कीम तयार केल्ली स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची. आनी ती इतकी बरी आशिल्ली, तूं म्हणटा अशें की सगळ्या खात्यांतली 70 खातीं आसा आमच्या कडेन, 73 खातीं आसा. ह्या सगळ्या खात्यांतली क्लार्क कितले आसा जाल्यार 300 क्लार्क भरपाक जाय, 500 MTS स्टाफ भरपाक जाय, आनी कोण भरपाक जाय, सुप्रिंटेंडंट भरपाक जाय. जाल्यार एकच फावट जायरात करप, जून म्हयन्यान तेजी परीक्षा घेवप आनी जुलय एक्झिस्टींग स्ट्रेंथ कितें आसा तरतूद पर्रीकरान करून दवरल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हे केलें त्यांनी मूल्यांकन केलें, खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितले जाय. थोडे पोस्ट स्क्रॅप केले, जवळ जवळ 2,500 पोस्ट स्क्रॅप केल्या आनी उरले जवळ जवळ 10,000 पोस्ट क्रिएट केल्या. हे सगळे आमच्याकडे सिस्टम तयार आसा. फक्त ती सरकारची इच्छा शक्ती जाय की ट्रान्सपरंट जर हे करतो रिक्रुटमेंट करतलो जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे तेजें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय.